मांद्रे पडटा. ओके. सो आमच्याकडे कोरगांवचो आसा मरे, कोरगांवचे पळय सिग्नेचर कॅम्पेन आसा, मायणाची आहा, म्हणजे ऑलमोस्ट कोरगांवची चडशा वाड्यांची आहा. ओके. आणि उगव्याची आहा आमच्याकडे, हा, आणि चडशाची आहा. अमोरस इनवर्ट घे तू. ओके. तो आसा ना मरे. हा येता मरे. ओके. सो कोरगांव तू करता मरे मायणान. म्हाका एक सांग, मायणान जे तुम्ही थंयसर उदक सप्लाय, आता लोकांक 4 दिसान एकदा टँकर येता, हा, 4 दिसान एकदा. तो उदकाचो कित्याक तांकां प्रॉब्लेम कित्याक? कोरगांव देऊळवाडा आणि मायणान फरक कित्याक आमकां सप्लाय कमी आहा, कित्याक 15 एमएल आमचो प्लांट हो 2003 आसलो प्लांट. आता न्यू ऑगमेंटेशन चालू आहा चांदेलाच्यान मरे. येता चांदेलच्यान न्हू ते. आमचे कोरगांव हरमळ हे लास्ट एंडाक पडटा. सो ते कितें जाता, ते उदीक मातशें प्रेशर नासता. सो प्रेशर ना न्हू म्हणून कोरगांव मायणान आतां मायणान वयल्या सायडीन लोकांक आहा, कित्याक तर तेंची बोरींग आहा ते. सो त्या सायडीन बोरींग आहा म्हणून तेंकां येता, हेंकां येयना म्हणून आमी आतां 4 दिसान एकदा टँकर जाता. आता तुम्हीच विचार करा, तुमगेर फाल्यां उदक ना, तुमकां 4 दिसान एकदा टँकर घेतला जातले. तेका दिसता टँकर आमी जाय ते टाकी भरून दिता. ना ना ना, टाकी भरी ना. तुम्ही थंय कितें केला, तुम्ही थंय एक व्हडलो झोल केल्लो आहा. थंयसर ते मायणातल्या सकयल्या वाड्यार तुम्ही कितें केला, ते पीडब्ल्यूडीच्या कनेक्शन. हा, म्हाका सांगता टी मारप आतां कितले पर्यंत कितले सारखे आहा ते पयलीं म्हटल्यार टी मारप सगळ्यांत व्हडलें रिस्क. कित्याक तेका तुम्ही कॅप घातल्यात बेस्ट. हा, तो ते कोणूय काडूंक शकता. फाल्यां कोणूय काडले थंयसर जर कितेंय घातले भितर, ओके, जाल्यार ते सगळ्या नळांक गेले. फर्स्ट ती सेफ्टी ना, तेका लॉक ना, काय ना, काय ना. ओके, हय मानता मरे. सेकंड थिंग, वयर तुम्ही हाडून टाकी दवरल्या ते 5000 लिटराची एक टाकी आसा वयर. ती टाकी कनेक्ट करपाची आसली खंय ते. ती टाकी सुद्धा अजून कनेक्ट करूंक ना. ती टाकी आता हाडून कित्याक दवरल्या? आमचे कितें आसलें, टाकी हाडून तिचेर फक्त आता कितें टँकर जो लावपाक आमकां दोनाच्या मागीर टँकर जो लावनाका म्हणून. म्हणजे तो लायतले कशें जर तो वाटेर तुम्ही दवरता 3 वरां तो खाली जावपाक लागता, म्हणजे लोकांची ब्लॉक जाता न्हू. 1.5 वरां दवरता. देड न्हू, 3 वर लोक थंय काजूनच्यान ते रोस हाडटा पळय, तांकां रोस सुद्धा हाडपाक मेळना, कित्याक रावचें पडटा न्हू. तें सांगलां दोनाच्या मागीर दवरूं नाका, पयलीं हाडा आनी लाया. आमी आयज फक्त तुमकां निवेदन दिवपाक येयला. आमी तुमकां जर जाय आमी येता, लोकलांक हाडटा, आमी बसोया, कितले रिक्वायरमेंट आसा, कितें आसा, केन्ना मेरेन दिवपाक जाय पळय. आमकां मेन जाय लोकांचो इश्यू सॉल्व जाल्लो. आनी जे तुमी सांगले की नानू कडेन, नानूच्या अगेन्स्ट तुमी फायट केले, हे केले, व्हेरी मच वी एप्रिशिएट. अशें जावपाक जाय खरें. एक्चुअली प्रोजेक्ट कित्याक तुमी जर दिनात जाल्यार ते फुडें वयचे ना. तुमी जर दीत रावले, आतां बाकीच्या हितून कितें जाता, दीत रावतात आनी लोकांक ते शॉर्टेज पडटात. सो म्हणून म्हाका ती ऑर्डरूय जाय, कित्याक ती ऑर्डर घेवन आमकां दुसरे कडेन आमकां चॅलेंज करपाक मेळटली. कित्याक सगळे कडेन उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आतां पेडण्यान तुमचे 7 म्हाका 13 MLD कितें तरी आहा मरे शॉर्टेज. 13 MLD 12-13 MLD तुमचो हे शॉर्टेज आसा. सो आयज आमकां मेन कितें करपाक जाय, आतां तुमचो प्लांटाचें हें ऑगमेंटेशन केन्ना कंप्लीट जातलें तें? एप्रील मे म्हयन्यान जावपाचें. या एप्रील मे म्हयन्यान. ओके. सो आमकां तुमच्या डिपार्टमेंटा कडेन पीडब्ल्यूडी कडेन पेडणे स्पेशली, कित्याक आयज 12 MLD आमी वाडयता, ओके, 15 MLD वाडयता वय मरे. आनी आतां आमकां शॉर्टेज आसा 13 MLD. म्हटल्यार आतां जी ऑगमेंटेशन जातले भितर एक्झिस्टिंग आसा तेंकांच उदक पावतले, बरोबर. प्लस आनी एक वॉकडो दिला 30 MLD. 30 MLD स्पेशली फॉर कोरगांव आनी मांद्रे. ओके, व्हेरी गुड. तो केन्ना जातलो? तो स्टार्ट जाला, चालू जाला, सर्वे चालू. ITI कडेन पळोवपाक पळयता. आतां फुडें आतां एज अ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आमी तुमच्या वांगडा बसून आमकां कितें करपाक जाय, आमकां फुडले आमकां प्रोजेक्शन्स करपाक जाय की तुमी 15 MLD घालतले, कितलो तुमचो येतलो, तेतून आमी कितले पर्यंत कन्स्ट्रक्शन एलाव करपाक शकता. कित्याक आतां बिंग अ मोपा एअरपोर्ट हांगा येयल्या कारणान कितें सगळ्याक हॉटेल इंडस्ट्री येतली. डेल्टिनाचो प्रोजेक्ट येता 4 लाख स्क्वेअर मिटराचेर. तांकां जे उदक लागतले पळय, एकाच प्रोजेक्टाक एका गांवची उदक तितलें उदक एक प्रोजेक्ट कंज्यूम करतलो. म्हणजे फायनली परतें अशें जावपाक जायना की प्लांट जाला पूण त्या प्लांटाचो लोकांक फायदोच ना, हें जावपाक जायना. सो तेका लागून आमकां तुमच्या कडल्यान जशी तुमी नानूंक म्हणटात फायट केल्यात, तशी आमकां जाय की तुमी TCP डिपार्टमेंटाक बरयल्ले की हो आमचो प्लॅन आसा, हे आमची इतलीच आमी एलाव करपाक शकता, हेच्या वयर करूं शकना. हय, हें आमी. सो तुमी मेन कितें आहा पळय, तुमी आमकां कित्याक जाय भितर की तुमी ग्रावंडाचेर आसता, लोकांचो प्रॉब्लेम आतां पळय त्या वाड्यार कितें आहा तुका सगळें खबर आहा. सो तुमचो इनपुट्स भितर इम्पॉर्टंट आहा.
फाल्यां आमी रॅम्पॉन्ट जर हांगा परते हांगा ऑलरेडी लँड डिलिंग जाला सगळें जालां हांगा जर परती कन्स्ट्रक्शन येयलें परते लोकांची परिस्थिती तीच जातली विथिन 5 years ऑगमेंटेशन जावपूच जाय प्रोजेक्टर नाल्यार प्रॉब्लेम जाता परतो हे जातलो कित्याक आनी ही कन्स्ट्रक्शन आहा पळय तेजेर बँड तुमीच हाडपाक शकता जशें तुमी आतां थंय हाडयले सो तितून घेता दुसरो मनीस फुडें वचपाक भियाता कित्याक ताका PWDचो कनेक्शन मेळना सो उदक खंयच्यान अरेंज करतलो एवरी टायम कळ्ळें वॉटर अवेलेबिलिटी टेस्ट तर आमी कोणाकूच दिना कित्याक आतां तरी आमचे एक्झिस्टिंग आहे आफ्टर ते ऑगमेंटेशन जालें जाल्यार पळोवनूच दिवपाक मेळटली आनी एक सायबाई कडेन उलोवया आमकां आनी एक गजाल जाय ती म्हटल्यार तुमचे आनी WRD डिपार्टमेंट हे दोगांची आमकां जॉयंट मिटींग जाय सो दॅट कित्याक आमचे जे एक्झिस्टिंग वॉटर रिसोर्स आसा खंयसर तळी आसतली झरे आसतले वॉटेवर बांयो आसतले बरे सामके ते बांयांचे थंयचे उदक जर आमी ते गांवांत सप्लाय करपाक शकता आमी आयज पेडण्या हांगा PWD डिपार्टमेंटान येयल्ले हांगा आमी एक मेळ्ळे जेईकूय मेळ्ळे एकटो जेई मेळ्ळो आमकां आनी मेन आमचो विशय आसलो की उदकाचो आतां आमी कोरगांव ते दीस गेल्ले कोरगांवचे आमी सिग्नेचर हाडलेले मागीर आमी उगवे गेल्ले ते वाड्या वयले सिग्नेचर हाडलेले आमी मागीर तोरशा गेल्ले थंयच्या 2 वाड्या वयले आमी सिग्नेचर हाडलेले आनी ते सिग्नेचर आमी कंप्लेन करपाक गेल्ले की अशें उदकाचो प्रॉब्लम आसा फिल्टर्ड उदक येना अनट्रिटेड उदक येता थोड्यां कडेन 4 दिसांनी एकदां टँकर येता आनी ते कितें आसा इश्यू आहा तो आमी तांकां कळयलो आनी सांगलो सो एई कडेन आमी जेई कडेन इन डिटेल डिस्कशन केलें एई कडेन केलें सो तेंच्यांनी आमकां सांगलां की न्यू प्लांट येता कितें येता सो आमी तेंच्या कडेन आतां जॉयंट मिटींग मागलें वीथ WRD डिपार्टमेंट वीथ PWD डिपार्टमेंट एंड पंचायत सो हेंच्या कडेन जॉयंट मिटींग घेवन वॉटर अवेलेबिलिटी गांवांत कशी आसतली कित्याक हे जे न्यू प्लांट येतले न्यू प्लांटाचे उदक परते मेगा प्रोजेक्टांक वचपाक जायना कित्याक परते जर व्हडले हॉटेल इंडस्ट्रींक व्हडले बिल्डिंगेक जर उदक गेल्यार परते लोकांची परिस्थिती तीच जातली सो खंय खंय कितें तांकां सपोर्ट जाय आमचे डेटा कलेक्शन करपाक नाजाल्यार लोकां कडेन वचपाक नाजाल्यार अवेरनस क्रिएट करपाक हे सगळ्याक आमची टीम आसतली RGPची टीम आसतली म्हणून आमी तांकां अश्युरन्स दिल्ले आसा आनी एई सरांनी सांगलां की ते जॉयंट मिटींग आपयतले आनी बसतले म्हणून हेजें कारण इतलेंच की एवरी टायम आमी पळयता की जेन्ना जेन्ना उदक जे सप्लाय आसा ते उदक आमचो उदकाचो शेअर काडटा तो व्हडले व्हडले हॉटेल इंडस्ट्रींक वयतलो नाल्यार व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्टांक वयता व्हडले व्हडले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्सांक वयता आनी आमचे लोकल आसा ते थंयच उरता सो हें परते रिपीट जावपाक जायना कित्याक पेडण्यांनूय आतां मोपाच्या नांवान हांगा कन्स्ट्रक्शन जातलें डेव्हलपमेंट न्हू डिस्ट्रक्शन जातलें पूण ते डिस्ट्रक्शनाचो मार आमकां बसपाक जायना इतलीच आमी काळजी घेवपाक जाय सो आमची जी पेडण्याची आयज भुरगे आसा जी आमची टीम आसा ते भुरगे आतां गांवागांवान वाड्या वाड्यार वचून इन्फॉर्मेशन काडीत आसा डेटा कलेक्ट करीत आसा आमी पेडण्याचो फूल पेडण्या जाता तितलो मॅक्झिमम डेटा आमी कलेक्ट करतले कित्याक जेन्ना आमी तेंच्या कडेन मिटिंगेक बसतले तेन्ना आमकां तांकां दिवपाक जाय खंयच्या वाड्याचेर कितलें उदक येतलां केन्ना खंयच्या लोकांनी ऑलरेडी म्हाका दिसता उगवें तेंच्यांनी लोकांनी ऑलरेडी PWDचे कनेक्शन आहा ते काडून उडयला फक्त बील येता उदक येना म्हणजे ही परिस्थिती आयज गोंयान आसा 60 वर्सां आमी जाले मोपाचे डेव्हलपमेंटाचे गजाली करता सगळे डेव्हलपमेंटाचे गजाली पेडण्यान चल्ला पूण जे उदकाचो इश्यू आसा पळय तो आजून मेरेन लोक फेस करता आनी फाल्यां न्यू प्लांट येयलो न्यू कन्स्ट्रक्शन येयलें ताचो बापूय तोच जातलो परते तेच प्रॉब्लम तांकां जातले सो हे प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय ताका लागून आमची टीम एक्टीव आसतली आमी कॉन्स्टंट टचान हांगा PWD जे ऑफिसर आहा पळय तेंच्या टचान आमी आसतले